स्तुती आराधना आयल्या बापा तुझे चरणी करता स्तुती आराधना देव तू आपसो बोधया सर्पण करता नमस्कार देव तू आपसो स्तुती आराधना जेजुराया मोगालिशा करता स्तुती आराधना जीवकासाय आमच्या काळचा सर्पोट करता सगळी सोडून न राख. हालेलुया हालेलुया. आमची निज देव आराधन करूया. सगळी आम्ही एका देव आराधन करूया. या सगळ्यांचा जेजूक आराधन करूया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सगळी सांगाता जेजूक आमच्या सोडून न राख. जेजू आमच्या सोमयाक, जेजू आमच्या निजा देवाक, आमकां सुद्दां येयल्या देवाक आमच्या पासून सदां विनंती करचे आमच्या सोमयाक आराधन करया, स्तुती करया. हालेलुया 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 हालेलुया. आराधन सोमया जेजू न मान तुका, आराधन तुका, स्तुती तुका, अवग्लाप तुका, मान तुका, हर्षितां तुका सोमया जेजू. तूं समजो देव आनी धनी सर्व सोमया. तुझ्या आमी कितें करूं सकाळां सोमया. म्हज्या देवा म्हज्या राया म्हज्या सर्वस्व तुका नमान करता, आराधन करता, स्तुती करता, वंदन करता, मान करता, हर्षिता. हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हर गाँव का स्तुति महिमा जेसु हालेलुया 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 Paraclita, kau stuti, Arada Pavitratya Paraklita Ketau stuti Arada Patyadramtai, Purbenvotai, Sarvodkotai, Namaskar. Patyadramtai, Purbenvotai, Sarvodkotai, Namaskar. Hallelujah 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 आम्ही तुका नमस्कार करता स्वामी जेसू नमस्कार करता हूँ स्वामी जेसू. आम्ही तुका नमस्कार करता स्वामी जेसू आम्ही तुका नमस्कार करता स्वामी जेसू. तू आमचो खरो देव देखून आम्ही तुका नमस्कार करता स्वामी जेसू. तू सोराय देखून आम्ही तुका नमस्कार करता स्वामी तू खरो स्वामी आणि धनी देखून आम्ही तुका नमस्कार करता स्वामी तू जेसू. एकलो मासरकीन हांव देवान इल्लो स्वामी देखून आम्ही तुका नमस्कार करता स्वामी तू जेसू. एकलो मात आमचो सोडवणदार स्वामी देखून स्वामी तू एकल्यान मात आमच्या पातकांगा ती खुर्सा जीवर पिलय देखून आम्ही तुका नमस्कार करता स्वामी जेसू. तू आमची पाताक दोन काडची देवाची शेळी देखून आम्ही तुका नमस्कार करता स्वामी जेसू. तू आमचो जीव आणि जिवंतपण देखून आम्ही तुका नमस्कार करता स्वामी तू आमचो श्वास आणि उस्वास देखून आम्ही तुका नमस्कार करता स्वामी तू आमचो आरंभ आणि शेवट देखून आम्ही तुका नमस्कार करता स्वामी तू जेसू. आमकां जिवितांत जैत देखून आम्ही तुका नमस्कार करता स्वामी तू जेसू. आमचो बरो गवळी देखून आम्ही तुका नमस्कार करता स्वामी जेसू. तू आमकां सस्ताचें जिवीत देखून आम्ही तुका नमस्कार करता स्वामी तू जेसू. एकलो मात आमचो खरो इश्ट देखून आम्ही तुका नमस्कार करता स्वामी जेसू. तू आमचो आरंभ आणि शेवट देखून आम्ही तुका नमस्कार करता स्वामी तू जेसू. आमचो सर्गींचो वैश देखून आम्ही तुका नमस्कार करता स्वामी तू जेसू. आमचे सर्व आणि सर्वच देखून आम्ही तुका नमस्कार करता स्वामी जेसू. ये या नमस्कार धर्या ये या नमस्कार कर्या दनिया ये या नमस्कार कर सगळ्या काळजान सम्याक नमस्कार करया ये या सगळ्या मनान सम्या नमस्कार करया सगळे सक्ते नमस्कार करया कर्या दनिया आमची मत आमचे काळीस आमचे मन आमची कूड आमचे सर्वस्व देवाकच नमस्कार करून दी एकल्या देवाक मात्र नमस्कार करून दी खऱ्या सोळंदारा सोम्याक मात्र नमस्कार करून दी हेर कितें मतींत आसचें नाका वायट चिंतना वायट वटण्यो कोटे आलोचन्यो तशेंच वायटाच्यो वटण्यो वायट सवयांच्यो वटण्यो आमचें म्हणलें कितें आसा सगळें वायटाचें कितें आमकां ओडटा तें सगळें सोम्या समर्पिया सगळें सोम्या समर्पिया सगळें सोम्या समर्पण आमी आज मागोवंक आयती जावया पातकाचें कितें आसा पातके वडणें कितें आसा आमचें कितें पाताक आसा आमचें कितें पातकी सैम आसा आमचें कितें दोन वसनांतलें पाताक आसा सगळें देवाचे चेडूं सोम्याक आमी आज समर्पिया ह्या आमच्या वेळांगणी फेस्ताक तयाराय करना आमी आसा सगळीं आमची पातकां समर्पिया सगळ्यो पातकाच्यो वडण्यो समर्पिया सगळे पातकां समय समर्पिया
सवयीची पातकां समर्पिया वायट सवय समर्पिया सगळ्यांचे जेजूक समर्पण आज आमी मागोंक आयते जेवया उबे रावया तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता म्हणून आमी आज सोम्याक आमी सांगया आज तावन जेजू तुमचो म्हाका पुरो तुजो हांव मोग करता तूं म्हजो मोग करता म्हणल्यार जाणा सोम्या देखून तुजो हांव मोग करता तूं म्हाका खूण करता म्हणल्यार जाणा सोम्या देखून तुजो हांव मोग करता तूं म्हाका सगळो वेळ लागता सांबाळ म्हणून जाणा सोम्या देखून तुजो हांव मोग करता तूं म्हाका वायटांतले पातकांनी सोडयताय देखून हांव तुजो मोग करता तूं एकलो मात म्हजो खरो जीव आनी धणी देखून तुजो हांव मोग करता तूं मात म्हाका हर एका घडये राखसो सोमी देखून तुजो हांव मोग करता देखून सोम्याक आमी म्हणया जेजू हांव तुजो मोग करता जेजू हांव तुजो मोग करता तुमचो म्हजो मोग करचो सोमी देखून जेजू हांव तुजो मोग करता तुजो म्हज्या पातकांना सुटका दिताय देखून तुजो म्हाका बळ भलायकी दिताय देखून तुजो म्हाका वायटांतले सुटका दिताय देखून तुजो म्हाका सवयांतली सुटका दिताय देखून तुजो म्हाका वायट वडण्यांतले सुटका दिताय देखून तुजो म्हाका वायट इश्टांतले सुटका दिताय देखून तुजो म्हाका खरी भलायकी दिवंक शकताय देखून तुजो सर वायट वैरस आनी बॅक्टेरिया नाश करूंक शकताय देखून तुजो मारेकार पिडेंतले सुटका दिवंक शकताय देखून तुजो आज आमकां मारेकार कॅन्सरांतले सुटका दिवंक शकताय देखून तुजो आमच्या सगळ्या स्त्रियांची गर्भाकोशा भुरगीं आसा करताय देखून तुजो आमच्या कुटुंबांनी बऱ्यो सैरीक करताय देखून तुजो आमची खूब बेसा जाल्ली कुटुंबां एक करताय देखून तुजो आमच्या मोतीची विराय बेजाराय निवारताय देखून तुजो आमच्या युवजनांक कामां दिताय देखून तुजो आमच्या कृषींत बरें पीक दिताय देखून तुजो आमच्या मनजातींक राखताय देखून तुजो आमच्या परगांतल्यांक तूं आमकां बरीं कामां दिताय देखून तुजो आमच्या राखवण आसच्या युवजनांक बरी विजा आनी काम दिताय देखून तुजो आमच्या भुरग्यांक परिक्षेंत बरें रिजल्ट दिताय देखून तुजो संवसारांत सगळीं झुजां रावयताय देखून तुजो आमच्या पार्साय बरी भलायकाय दिखताय देखून तुजो आमच्या ह्यो पाद्र्यापांक बिस्पांक सकडांक राखताय देखून तुजो आमच्या सक्कड सुवार्ता परगटणारांक राखताय देखून तुजो आमच्या युवजनांक तुज्या सेवेक आपयताय देखून तुजो आमच्या भुरग्यांक परिक्षा बरे रिजल्ट दिताय देखून तुजो आमचे सगळे आमच्या फेस्ता संभ्रम यशस्वी करताय देखून तुजो म्हाका सस्तां तावण म्हाका मोग नायलाय देखून तुजो म्हाका सस्तांचे जिवीत दितलोय देखून तुजो म्हाका सदां पवित्र सांबाळतलोय देखून सगळीं सांगाता मेळून आतां आमी गावया तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता जेजू तुजो हांव मोग करता आतां आनी सदां तुज्या पांया तळा रावतलो तुज्या पांयाक लागतलो तुज्या वाटेन हांव चलतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसो ना हांव फाटीं सरचो ना तुज्या पांया तळा रावतलो तुज्या पांयाक रावतलो तुज्या वाटेन हांव चलतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो सगळीं सांगाता तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरचो ना फाटीं सरचो ना तुज्या पांयाक लागतलो
रावतलो तुझे वाटेन हांव सोदलो तुझे संगी हांव गायतलो सगळे हात वयर करून गावया सगळे हात वयर करया हांव फाटी सरसो ना हांव फाटी सरसो ना तुका वारगां दिता तुका अर्गां दिता सगळी तुका अर्गां दिता जेजू तुका अर्गां दिता हांव अर्गां दिता आतां आनी सदां तुझ्या पांया तळा रावतलो तुझ्या पांयातला रावतलो तुझ्या वाटेन हांव चलतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरसो ना हांव फाटी सरसो ना तुझ्या पांया तळा रावतलो तुझ्या पांया तळा रावतलो तुझ्या वाटेन हांव चलतलो वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरसो ना हांव फाटी सरसो ना तुजी हांव स्तुती करता तुजी हांव स्तुती करता तुजी हांव स्तुती करता जेजू तुजी हांव स्तुती करता आतां आनी सदां तुझ्या पांया तळा रावतलो पांया तळा रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुज्या संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरसो ना सगळीं गावया तुझ्या पांयातला रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरसो ना पळय आमच्या इश्टांनी सांगिल्लीं उतरां आमकां उडास उरतात आमच्या दुस्मानान सांगलें उतरां आमकां उडास उरतात पूण सोम्याक आमी मोगान सांगचें उतार आमकां उडास उरना सोम्या तुज्या पांया तळा हांव रावतलो तुज्या वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरसो ना तुज्या पांया तळा हांव रावतलो तुज्या वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरसो ना सगळीं गावया तुज्या पांया तळा सगळीं हात वयर करून जेजूक आमी तुज्या पांया तळा हांव रावतलो तुझ्या पांया तळा तुझ्या वाटेन हांव चलतलो तुझ्या संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरसो ना कोणी गायना सगळीं सांगता गावया तुझ्या पांया तळा हांव रावतलो आणखी व्हडल्यान तुझ्या वाटेन हांव चलतलो तुझ्या संगी हांव गायतलो हांव फाटी सरसो ना हालेलुया 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 सोम्यान जेजू हांव तुज्या पांया तळा जायला सोम्या तुजे संगीत रावच्या खातीर तुजे किर्तनां गावच्या खातीर तुवें सांगता ते रावच्या खातीर तुजे कडेन आसा मोग समाधान संतोष तुजे तें आसा मासुडका सोम्या तुका सुद्दां सोदून हांव आयलां सोम्या हांव तुज्या पांया तळा रावतलो तुज्या वाटेन हांव चलतलो तुजे संगीत हांव गायतलो सोम्या सोम्या फाटी सरसो ना सोम्या तूंच म्हाका जाय तुजो मोग म्हाका जाय तुजे मोग म्हाका जाय सोम्या तुजो मोग आमचे समेस्ताच्या वच सोम्या तुजो हांव मोग करता सोम्या हालेलुया 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 हालेलुया
Alléluia, 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 Alléluia. Praise the Lord. 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 आत वैर करता गायताना थोड्या जाणां कितल्या तेमतान असले बावड्यांची धूकूच सोमियान काढली. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तुम्ही सोमिया समर्पण गायताना तुझी तकली जड आहेत ती त्याने काढली. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तुम्ही समर्पण मागताना तुझे वाईट ओढण्याचे बॉलच त्याने मोडला. Praise the Lord. Hallelujah. 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 होय आज आमकां सोमयाची काकूळ तांच्या मनशाकुळाचेर जाय पडल्या. सगळ्या मनशाकुळा पातकान तें पडलां, पातकान तें आसा. ह्या जाग जावं दी, लोक जावं दी, हर एकली एक तरान आमी पातकी जावन आसा. आज आमी मुरी पाप करतना गस संभवली. तिच्या मारिपा सोमयाची काकूळ थंय मागोवंक आयले हांव. तर आयच्या दिसा हांगासर आमी देवाची काकूळ मागच्या खातीर देवी काकूळचो तेर्स म्हणून आतां आयती जावया, दिमी गेलया. सगळे त्या सवा आमी समर्पण देवाची काकूळ आमी मागया. हांगा त्या सवा गेल्ल्या सगळ्यांचेर विजय जावन सगळ्या पिरगेचेर, आमच्या पिरगे कुटुंबाचेर, सांद्यांचेर, आमच्या विद्यार्थीचेर, युवा जणांचेर, आमच्या सर कुटुंबाचेर, आमच्या वडिलांचेर, आमच्या सगळे त्या सवा गेल्ल्या सर लोकांचेर, आमच्या दाणीचे सर्वांचेर ती देवाची मागोवंटा ती दयाळाय, वरती दयाळाय, वाळची दाराळ पावसा बरी पडची दयाळाय आज येवन दी आनी समेस्तांक आज बाचाव करून दी म्हणून विशेषतान मागया. सतमंतान देवाक करून घेतलो. सतमंतां पवित्रात्म्याक कातोले पवित्र सभेक भक्तांचो एकतात पदकांच्या बॉक्सांनी कुडीचें जुवानपण ससण्याचें जिवीत आमीन. थोडीं कोण मायका कडेन थोडीं कांतारां म्हणोंक आनी मागणें म्हणोंक की रावा, कित्याक म्हळ्यार तेर्स म्हणटाना तें तर सापोर्ट जाय एकामेकाक. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताणलेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपया मेळयले सुमींच्या संगाता श्री आम तेतून सदैव आनी सदैव पॉळच्या गोश्टींची जो भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. नमान मरिये कृपया मेळयले सुमींच्या संगाता श्री आम तेतून सदैव आनी सदैव पॉळच्या गोश्टींची जो भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. नमान मरिये कृपया मेळयले सुमींच्या संगाता श्री आम तेतून सदैव आनी सदैव पॉळच्या गोश्टींची जो भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सर्वदा. आज आमी दुखीच्या मिस्तर नियाळन परतून आमी मागतल्या. पयल्या ह्या मिस्तर वेळार मागया आमी आमच्या पावसाय बापाचो ताका बरी भलायकी मेळों. ते सांगा सगळे आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यां बसत, बिस्पां याजकां कार्डिनलां बसत, तशेंच सुवार्ता प्रकटना बसत. संवसारांत कालच्या दिसांनी थोडे कडेन याजकांक ते जिवशी मारले आनी थोड्या सुवार्ता प्रकटणारांक जिवशी मारले, थोड्यांक तरणे भितर घालां आनी कराळ काणूनांची विरोध हाडल्यांत जिवची सुवार्ता प्रकट करूंक संवसारभर आमच्या देशांत धरण सगळ्यांनी इतले आडखळी आसात. सगळ्यां पासत मागया आनी आमी वत करून तांच्या पासत भेटोवया. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयतां, शेती मोगाच्या पुताची आमच्या समयानी सोडून दराची सुक्रिस्ताची आत्मा आनी देवपण आमच्या पदकांच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पदकांच्या फारीकपणा पासून पयलो मिस्तेर जेजू जेजू म्हळ्यान मागता रागात गमेता. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या आपाशां मारिफात
आमची आणि सगळ्या संसाराची एकाकुलत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांमध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराची एकाकुलत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराची एकाकुलत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांमध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराची एकाकुलत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांमध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराची एकाकुलत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराची एकाकुलत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांमध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराची एकाकुलत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांमध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराची एकाकुलत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांमध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराची एकाकुलत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांमध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराची एकाकुलत कर दुसऱ्या मिस्तेरांत आम्ही मागया आमचे सगळ्या ह्या फेस्ताच्या मांडावळी पासून सगळ्यांची मांडावळ बऱ्या तरान जावंक सगळ्या वॉलंटियर्सां पासून दान दिल्ल्यां पासून हांगासर त्या सावं गेल्ल्या सर्वां पासून आमचे मागोवन सांगिल्ल्या सर्वां पासून बऱ्या तरान फेस्त संभ्रमून एका सकाळीं ता सांजे मनोरंजन दिल्लें हरी एक बऱ्या तरान जावंक जेवण कितें गुन्हे पडना जावंक लोक पुरा जाय तितलो मिसाक येवन हांगासर मागोवन सोकोंक ह्या जागी आमकां मिसा फावो जावंक पयना बऱ्या तरान जावंक सगळीं आमची मांडावळूच सोमी हातान समर्पीत आसतना आमचे भुरगे सकट लोकां पासत सगळ्या कुटुंबां पासत सगळ्या आमच्या वाड्यां पासत सगळ्या आमच्या संघटनां पासत आनी सगळ्या पिरगस कुटुंबां पासत आमी मागया दुसरो मिस्ते समजेचो काम्या पासून जिरबदांनी मारतात सस्नाच्या सस्नाच्या बापा बापा हांव तुका भेटयता तुज्या तिमोगाच्या पुताची आमच्या सुमी आनी सोडून दरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पश्चांच्या परिपणापासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि आणि सगळ्या संसाराची एकाकुलत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची एकाकुलत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची एकाकुलत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची एकाकुलत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची एकाकुलत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची एकाकुलत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची एकाकुलत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची एकाकुलत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची एकाकुलत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची एकाकुलत कर आमी आतां तिसऱ्या मिस्तेरांत आमी मागया एका 4 वर्सांचे भुरगे कुवेट कठीण निमोनियांत क्रिटिकल आसा वेंटिलेटरान गेलां त्या भुरग्याचें नांव लूक म्हणून आमी त्या भुरग्या पासत विशेश तरान मागया ताका बरी भलायकी मेळोंक तशेंच जायतीं भुरगीं सांगिल्लें आयकनात इस्काला वचून आयकनात मागणें म्हणूंक आयकनात ह्या कठीण एलर्जीन कश्टां ते आसात आमचे सर भुरग्यां पासत आमी ह्या वेळार मागया आमची हर एक भुरगीं देवबिरांतीन श्रेश्ठ भुरगीं वाडोवं ती जन्मा गिन्यान भूतगटायन वाडोवं विधी भुरगीं जावं वाडोवं ती वर्ती जावन आमकां समेस्तांक आमचे भुरगे जे की आमी कुटुंबाक बरें नांव हाडूं सकून देवाक व्हरती महिमा हाडूं सकून सगळ्या आमच्या भुरग्यां पासत ह्या परिक्षेच्या वेळार विशेश जावन आमी तांचे पासत मागया तिसरो मिस्तेर समजेच्या मस्तकाक कांट्याचो मुकुट सांचेतात सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या तिमोगाच्या पुताची आमच्या सुमी आनी सोडून दरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या आपातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या आपातकांच्या फारीकपणा पासत जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराची एकाकुलत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराची एकाकुलत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराची एकाकुलत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामध्ये फार आमची आणि सगळ्या संसाराची एकाकुलत कर जेजूच्या कठीण
कठीण कष्टांच्या पशामरे फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामरे फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामरे फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामरे फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामरे फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामरे फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. आमी आतां तिसऱ्या चवथ्या मिस्तेरांत मागया जायते त्या सवांगासर दिल्ली आसात घरांत मागणे करूंक साथ जावं न्हय घर बांदूंक 5-6 जाणांनी आमकां विनवणी दिल्या. एकले कठीण वो तिगो कश्टून आसा. 8 जाणांचे मती समाधान मेळोंक, 12 जाणां बरी न्हीद पडोंक, दोळ्यांची दिश्ट मेळोंक, दोळ्यांचें ऑपरेशन जालां, रेटिना डिटेन्शन जालां, तांकां बरी भलायकी मेळोंक, दिश्ट पाटी मेळोंक, किडनी पिडेता किडनी स्टोन जावन भलायकी जावंक, जागो विकोन वेच्या पासत जाग्यार बरें उदक मेळच्या पासत, कृषीन बरें फळ मेळच्या पासत, कृषीक आयली पीड आहा ती पिडेता सुटका जावच्याक, घरचें रेकॉर्ड समान जावंक, रीण फारीक जावंक, जागो बरो मला विकोन वचोंक, घराचें काम बऱ्यान जावंक, कुटुंबां बरी सैरीक मेळोंक, कुटुंबां माया मोगा आसूंक, भुरग्यांचे देणी मेळच्या खातीर सगळीं त्या सणां समर्पण मागया. आमी चवथो मिस्तेर समजेजू कालो परतना कुरीस वाहून येता. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या तिमोगाच्या पुताची आमच्या समी आणि सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मानी देवपण आमच्या पत्काच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्काच्या परिपणापासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. आमी तिसऱ्या मिस्तेर 500 मिस्तेर आतां नियाळ घेत आसतना आनी थोडीं हिंगा आसलीं त्या सावां हांगा वाचता. परगांवांत वचो म्हणून जायते पयशे भरून विजा खातीर लागतात. हांगा बरी विजा मेळोंक, परिक्षें पास जावंक, बरें काम मेळोंक 12 जाणांक, भुरग्यांनी मिसा वचोंक, 12 बरी भलायकी मेळोंक, मोतीची भलायकी मेळोंक, राती बरी न्हीद पडोंक, केस इंतजीक मेळोंक, परिक्षें बरें अंक शिकोवन बरें अंक मेळोंक, कॅन्सरचेर रावंक, कोंकली गूण जावंक, एलर्जी गूण जावंक, रीण दिल्ले पयशे पाटी मेळोंक, रीण बांदूंक तांक मेळोंक, आम्हाला पियेता वायट सोडे येता सुटका मेळोंक, घरा आसता मनजाती बरी भलायकी मेळोंक, बिजनेस बरें जावंक, भुरग्यांची देणी मेळच्या पासत. तशेंच आमची कास्कीर आतां कितें आसा तें सगळें आमी समर्पण आतां आमी ह्या मिस्तेरांत मागया. 500 मिस्तेर समजे कुसा काडून आपल्या माय आमकां प्राण करता. सस्नाच्या बापा तुका भेटयता तुझ्या तिमोगाच्या पुताची आमच्या समी आणि सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मानी देवपण आमच्या पत्कांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्कांच्या परिपणापासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर.
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामरे फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामरे फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामरे फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामरे फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामरे फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामरे फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामरे फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामरे फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता साराची काकुळत कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता आम्हारा. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता आम्हारा. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. सगळी उबे रावया, सगळी उबे रावया. आमी आतां गावया. जेजू आमकां आपयता, जेजू आमकां आपयता. वरत्या पातयेन आमी कोरस मात गावया. मागीर आमी मागण्या वेळार मुंदास येतल्या. ताच्या पयलें देवाचें उतर आमी आयकोंक आसा. सगळ्या आपयलें गे जेजून. थोडे आपयनातले दिसता आणखी पळयताना. सगळ्यांक आपयलां, म्हाकाय आपयलां, तुकाय आपयलां, सगळ्यांक आपयलां. परतून एवढी गावया. तुमी दुपास अशें दिसता. समा जेजून आपयलां आनी संतोशान गावया. कोर अस्मात गावचो आमी. ओके रेडी. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका जेजू आपयता. जेजून आपयलां. आतां आमचे लागीं उलयता तें आयकोया. सरीस्पर तुमचे सगळें आसो. जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. 2 दीस उपरांत गालिलेच्या काना नगरांत एक लग्न आसलें. ते जेजूची आवय आसली. जेजू कंदा शिसां की लग्नाचें आपोणे आसलें. थंय वायन उणो पडलो. तेदवा जेजूच्या आवयन ताका सांगलें तांचे लागीं वायन ना. जेजून तिका म्हळें, बाये तुजो हुस्को म्हाका कित्या, म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना. तो ताच्या आवयन साकरां सांगलें, तो तुमकां कितें सांगता तें करा. जुदेवांचे शुद्धाचाराच्या दोस्तरे प्रमाणे एक 2-3 कोळशे सोमचेत आसले. फातराचे 6 मांडे थंय दवरले. जेजून तांकां सांगलें त्या मांड्यांनी उदक भरा. तांणी ते कांट पर्यंत भरले. तांणी तांकां म्हळें आतां तांतलें थोडें काडा आनी जेवणाच्या कारबाराचें व्हरा. तांणी व्हरून दिलें. जेवणाच्या कारबाऱ्यान वायन जाल्लें उदक साकोवन पडयलें. तो खंयचो आयलो म्हूण ताका कळीत नासलें. उदक घुस्पण उरलें साकरां मात कळीत आसलें. देखून ताणें होरे ताका पळोवन ताचे लागीं म्हळें, कोण जाल्यार उंची वायन पयलो वणता आनी सैन्यां तातूं अशी पियेल्या उपरांत सुमार असो दिता. पूण तुवें उंची वायन येदोळ पर्यंत भितर दवरलाय.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मुखाच्या भावा भयणीनो मुरी आज निरासपण काडूंक वाव उरता पडया निरासपण काडून मुरी वाव उरता मुरी हे कोणें सांगाचें म्हणून ना लग्नाचं माटवांत व्हडलें निरासपण देरा कोण आसलें व्हडलें निरासपण उणें पडलें खंय कोणाक जाय तें न्ही गे उणें पडलें खंय आनी तें वायन उणें पडलें म्हणटाना व्हंकले न्हवऱ्या बारीच बेजाराय वायन म्हळ्यार तांकां बेसांव दिवचें म्हण तांणी वांटचें वायनान देवाचें बेसांव आसलें इज्रायल गांवांत पयलें तांकां आसल्यो तांकां दाखवाल्यो जादोश जाताल्यो जबोश दाखवाली थंयसर फळ दितले म्हणून थंयसर आसलें त्यो दाखो दूद आनी मोव आनी वायन दादोशी वाट दाखो ते दादोश दाखाचें वायन तांणी करचें आसलें देवाक अर्घां दिवचें आसलें आनी तें वायन देवाच्या बेसांवाचो अर्थ देवाच्या बेसांवाचें एक न्हीज जावन एक गुर्त आनी आज वायन उणो पडलो म्हळ्यार तांच्या काजारा बेसांव ना ताच्या काजारा बेसांव ना आमी इतलो खर्च करना इतल्या लोकांक आपोवन बेसांव ना कितलें व्हडलें निरासपण चिंता बेसांव ना कोणी येवन त्या काजारा माटा बेसांव मुखार उबे रावल्ल्या वेळार तुमचे कोणी एकली मुखार येवन तुका म्हजें बेसांवून तूं ना मालदिसांव तूं म्हणून वसा जाल्यार कितें बोगात व्हंकले न्हवऱ्याक आज ताचेर वर्त्यांका देवाचें बेसांव ना कित्याक तेन्ना वांजेलान ताची पातयेनी न्ही तशी ती आनी ती कंत बरोवन येवच्या भितर मुरी थंय पावली कोणायक कळच्या आदीं ती धांवली आनी थंयसर सांगूंक लागली जेजू लागीं हाडय थंय वायन उणो पडला पळय हांगा त्या सावां गेल्ल्यांची त्या सावां ती व्हरता आनी ताच्या जिवितांत वायन उणो पडला पळय हांगासर मागोवंक आयिल्ल्यांची त्या सावां ती व्हरता आनी जेजू लागीं सांगता पळय ताका वायन उणो पडला आमच्या फिरकेसकारांची त्या सावां ती व्हरता आनी सांगता जेजूक ते वायन उणो पडला परिक्षा तयार करता आमच्या भुरग्यांची त्या सावां व्हरता आनी तांकां वायन उणो पडला आमचे युवा जाण आसात कामाक आस येता काम मेळा जाय म्हणून थोडी सेरी मेळा जाय म्हणून थोडो बेस चडच्या खातीर ताका वायन उणो पडला कुटुंबां भुरग्यां वांगडा बेसांव नात कुटुंबां अभिवृद्धी जायना आनी कितें ताका वायन उणो पडला निराशी नाका निराश नाका ताचेर पातये म्हणटा ती तोच तुका सांबाळटलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी आज ह्या मुरये मानिपात निराशपणाचे जैत व्हरोंक कितें गी कशें गी म्हणलें जेजून तूं म्हणलें आसा न्ही जुवां जावं सो सोडा तेत्तीसय वळ भिये नाकात ह्या संवसाराक खंत बेजार आसतलीच हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलां देखून जेजूक तिणें सांगलां जेजू आमकां सांगता भिये नाकात खंत बेजार आसतलीच हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलां प्रेज द लॉर्ड जेजू आमच्या सांगात आसा बरोवसो म्हळ्यार जेजू म्हज्या सांगात आसा म्हूण धैर्यान पाती येवचें कोण सांगात आसा जेजू खंय आसा प्रेज द लॉर्ड हे धैर्यान पासारचें तो तूं बरोवसो आमकां निराशी करिना जेजू आमकां निराशी निराशान सोडिना पळया कितें करीत निराशपण आमचें आतां पयस जावचें जाल्यार पयलें निराशपणां बोगना व्हरून देवा लागीं सांग मुरयेन जेजू लागीं सांगलें देवा लागीं सांग निराशपणां बोगना सांपेद्रे पयलें पद रावसर 5-7 वळ 1 Peter 5:7 सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा कित्याक तोच तुमची जतन घेता म्हणया सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा कित्याक तोच तुमची जतन घेता देखून आमचें थंय निराशपण येताना आमी फेल जाता आसतना आमचें कितें काम यशस्वी जायना म्हणटा आसतना सैरीक तुरता आसतना आमी कितें बांदिल्लें कोसळून पडटना आमचीं सपनां कोसळून पडटना सगळें आमचें पीक आमचें सगळें उलपण वेताना कितें करचें कितें सांगलां सगळो तुमचो हुस्को कित्याक तोच तुमची जतन घेता हें पीक ना जाल्यार वाडणी
तोच तुमचो जतन घेता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तुमची बोगणां दामून दवरची न्ही. बोगणां दामून दवरल्यार माणस वत्ताड येवन किन्नाता उपजाता. बोगणां जेजू लागीं हांगा सांगा, ह्या इगर्जेंत सांगा, जेजू लागीं सांगा, जेजू लागीं सांगा. थंयसर हाण नासतरी भुरगीं ना म्हणून इगर्जेन येवन त्या इगर्जेन त्या देवाळ रडटाली. येयली पळयलें कित्याक रडताय बाये. पळया, देव ताचे अनुसार देव पळयता. आमची बोगणां जेजूनी ताची बोगणां व्हरून बापा लागीं सांगली. जेसेबानी म्हळ्यांत ताणें उसारली ती बोगणां. पळया, ती बोगणां ताणें उसारली. मातयो चॅप्टर 26 38 वाक्य 26-38 कितें म्हळां? म्हजें काळीज दुखान भरलां. माय हार्ट इज फूल ऑफ सॉरो. आनी हांव मरता अशें म्हाका भोगता. जेजून बापा लागीं सांगलें, शिसा लागीं सांगलें. आमची बोगणां ना म्हूण दवरूंक न्ही, रागान भायर घालूंक न्ही, ती मोगान देवा लागीं येवन सांगूंक. देवा लागीं बोगणां सांगूंक प्रयत्न करा. हांवें सांगता जायत्या ताळण्यांचेर झुजताली. ती येवन देवा लागीं सांगताली. तिका देव दिसना तुल्लो जाल्यारय सांगताली. एक दीस जैत वेलेंस आनी जेजू तिका दिश्टी पडलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. डॉक्टर ब्रेने ब्रावन म्हणलो एकलो मानसशास्त्रान दाखतेर तो सांगता, आमच्या निरासपणांत आमी आमचो मोग करून जिवचें वर्तें साहसीक. म्हळ्यार म्हाका म्हजें तें बळ आसा, म्हजें तें सकत आसा, म्हाका ताकत आसा, देवाच्या कृपेन सरसक्ती करूंक शकता, ह्या हांवें निर्धार करूंक शकता. देखून ओनिंग आवर स्टोरी अँड लविंग आवर सेल्स थ्रू दॅट प्रोसेस इज द ब्रेवेस्ट थिंग वील एवर डू. म्हळ्यार आमी तशें सोम्याचे सक्तीन देखून पिलिपिकान पयलें पत्रान हांव सांगता न्ही, हांव 4 वळ कितें सांगलां? म्हाका बळ दिवच्या सोम्या संगी सर्व संगती हांव करूंक शकता. आमचे हांगा उडो आशिल्लो उडो म्हळ्यार हांगा मस्त मीठ घालचें एकांत. मीठ घालना, मीठ खावन आपणें उडास उडोवन जाता की उप्पी निंदा मुप्प म्हणटात. मीठ चड केलें की मातारे जातात. मात्रे उडास उडोवणे हरयेकांत पळया मीठ चड घालचें. पळया उडो आशिल्लो म्हणून हरयेक शुक्रार उडास काडटा हें वाक्या. म्हाका बळ दितल्या सोम्या सांगाता. अय सांगा ना मागीर सांगया. पळया देखून उडास तर थोडे पटी आमचे कश्ट देव येवंक सोडटा. पळया ते काण हाणागारांत थंयसर ते वायन उडो पडो नासलो जाल्यार आमकां अजाप मेळटे. अजाप जालें न्ही केदें व्हडलें अजाप. खाजारां माटवां केदें व्हडलें अजाप. मुरये मारपाक केदें व्हडलें अजाप. देखून खंयचे कश्ट आयले म्हणटाना खंयची अजाप जावचें आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. पळया रोमाकार पयलें पत्र 8:28 वाक्य कितें म्हणटा? ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे आपले निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपण दिलां तांकां सर्व संगती देव तांच्या बऱ्याक पडाशें करता म्हणून आमी जाणा. सरसंगती देव तांच्या बऱ्याक पडाशें करता. आमकां नश्ट जालो, सलवणी येयली, लॉस जालो, भुरगें 9 म्हयन्याचे भुरगें गर्भ गेलो मेलें, ताचे आनी बरें भुरगें जल्मात हाडून उडासतो. हांवें पळयलां, हांवें सांगलां तुका हाचे आनी बरीं भुरगीं जातलीं म्हणून. तें भुरगें ल्हान भुरगें सुळसुळीत बरें भुरगें 3 वर्सांचें एक्सिडेंट जावन मेलें. आवयक त्या सांगलें पळय तुजें दूख सांड, नॉर्मल कामाक ये, जेजूचे बरोस दवर. आनी ताका 3 भुरगीं मेळ्ळीं. नांवार्थी जावन ती आतां पावल्यान. कितलीं हुशार भुरगीं ताच्या उपरांत जाल्लीं. दूख सगळें सोम्या समर्पण. देखून तो आमकां आसा सांगाता ताचे बरोवसून जिवचें म्हळ्यार तें. आतां म्हजें भुरगें गेलें, जेजू म्हज्या सांगाता आयला. म्हजो घोव सरलो, जेजू म्हज्या सांगाता आयला.
म्हजी बायल सरली जेजू म्हज्या सांगात आयला, म्हजी मम्मी सरली जेजू म्हज्या सांगात आयला, म्हजो डॅडी सरला जेजू म्हज्या सांगात आयला. आमकां लॉस जालो, कंपनी लॉस जाली, जेजू आमच्या सांगात आयला. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कुर्सांव सांजो म्हणटा आप तांचे थंय आत्म्याची काळोखाची रात आसली. तो म्हणून उतरारलो, ती उतरारलो तो कश्टातना ताका देवाचो लागशिल्लो अनुभव जालो. ताका लागशिल्लो अनुभव जालो त्या दाडा कश्ट आयिल्ल्या वेळार इंटिमेसी विथ गॉड ताका मेळ्ळें. लागशिल्लो अनुभव कश्टांद्वारी देव आमकां नितळ करता अशें ताका भोगलें आनी तो सांगता कश्टांद्वारे देव आमकां नितळ करता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तेंत कॉग्निटिव्ह बिहेवियर थियरी म्हणून आसा सायकॉलॉजीन, ती आमकां सांगता कश्टांद्वारे देव आमकां नितळ करता. थंय आमी न्हीज आमची बोगणां कशीं आसात पळया. थंयसर गणिताचो अनुभव आमच्या बोगणांचेर प्रभाव घालता. त्या दाडा कश्ट एक अवकाश जावन बदलून आमची वाडावळ जाता. देखून निराशपण आमी इडेन दिल्यार जायना, निराशपण इडेन दिल्यार जायना, पूण एक अवकाश जावन आमकां मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. उबी रावया. आज मोरये सांगाता बरोवश्यान आमी मागोवंक आमी हांगासर आसा. भलायकेच्या माया लागीं मागोवंक कोणा सकयल भलायके पासून विशेष तरा मागा जाय म्हणून बघता. मुखार येया, मुखार येया, हांगासर मुखार येवन मागया भलायके पासून. या तुमच्या घरा या खंयच्या कोणेय एक तेसांव दिला मागोवंक म्हणून, मागो म्हणून तेसांव दिलां. आमी तांच्या पासून मागोवंक म्हणून आयले. हांव आज मागया तांच्या पासून. खंडी जावन जेजू आज बरें करता. जेजू आपयता गायताना तुमी लागीं लागीं येया. तो आमकां पिडा आमची तो काडटा म्हणलें. आज आमी उडा आसतून आमी गायतले. हांव जेजू आपयता गावया. कोण टी व्ही मुखार आसात, कोण व्ह्यू करतात, ही सगळीं तुमी आसले कडेन तांत सोम्या गुबारा तुमी ताळ्या आनी म्हणा जेजू आपयते आसा. तुजी पिडा सिडा सोम्या समर्पिया. कुटुंबाची पिडा सिडा सोम्याक समर्पिया. कोणेय तुवें मागोवंक सांगलां तांची पिडा सोम्या समर्पिया. तुमचे पासून या साक्रामेंत आमकां मोरी येत मारिपा जेजू लागीं आमी आज विशेष तरा मागता. कष्टां सांपडातना, कष्टां सांपडातना, नश्टांनी अडसताना, कष्टां सांपडातना, नश्टांनी अडसताना, निराश नाका देरा ना पळय. तो तुका उचलून धरता, उचलून धरता. सगळी हातून मागया. म्हाका देराना पळय, तो तुका उचलून धरता. हालेलुया, 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 हालेलुया. सुमया जेजूच्या नांवान, तुझ्या नांवान या लोकां पासून मागता. सुमया जेजू हांगासर मागोवंक आयिल्ल्या सर्वां पासून तशेंच टी मुखार व्ह्यूइंग करतल्या सगळ्यां पासून कोण मागणी करता थंयसर तांच्या पेड्डा रावून त्या घरांत आसून खंय पयस मागणी करीत आसात सर्वां पासून मागता. सुमया आज तांचे पिडे शिरे पासून मागता, कश्टां सुखल्या मेलच्या पासून मागता. ती भोव पळयता मळटाका तांचे शेणाय सुमया, ती भोव पळयता मळटाका ह्या वेळार तांचे शेणाय आनी ताका सगळे पिडे सुटका दी. ती भोव आमळ लागता बळार मागता आसतना खंयच्या वायट आसो पिडेचो दृश्टिका मेल्ल्या प्रभाव वायट शक्ती वायट
पोटी पिढी कंचोले असतात सगळं तुझे बापूला आम्हाला पडा बांधून हुंटुकान पालवांच्या उजागर नाच करता उजळ सगळ्या वाईट सगळी पिढी संपून बसपण नाच करून द्या कधी पाठी नसाव सुटका जाव याचकडे सगळी पिढी असल्या बसपण नाच जाव कधी पाठी सुटका जाव जेसू तुझ्या नावात का सुटका बसायचा हालेलुया 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 touch and heal them by the Holy Spirit. तुझं पवित्र आत्मा याकडे देऊन दे समय रेखला ताई ताच्या कणाकणानी ताची गुई ताची हरी एका जीव कणानी तो पवित्र आत्मा भरून दे ना उल्हासा भरून दे मला भरवशा भरून दे नव्या जीवाला ताका भरून दे हालेलुया हालेलुया ओ गदा बाधेयाली ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲಿ ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲಿ ಸೌಖ್ಯ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ सगळी उभे राहून गाऊया भावना मानी प्रिया भावना मानी येळेद बार ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲೆಲೂಯ 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 ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ जेजूक आमच्या सांगाता घेऊन आम्ही या त्याचे आशीर्वाद तो आता दिता आशीर्वाद घेऊन जगात आमच्या जाग्याक आम्ही पाठी वचया आणि थंयसर आम्ही दिवी घाल सकाळी बेसांवा खातीर आमी मागया या देवाडा आमी गीत गावन आता सकाळी त्या बेसांवाक आमी आयतीन जावया आज ताका आमी गीत गावन ताचे आशीर्वाद घेवया Sama semi na
तुया ये सोमिया जेजू क्रिस्ता ह्या विचित्र सक्रामेंताक तुज्या कश्टान उगडास तुवें आमकां सोडला. तुज्या सोडून फरजदांस आमचे ते आमी बेगीन सारको तुज्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करून आमकां दायेन फावो कर आनी सदांच बरवशान आमी जियोंक तूं आमकां कृपा दी जो जियेता राज करताय ससनाच्या ससना. Serraz, Miss Andiland, the George de Souza, Soran Pondos, and the Laudasak, Sicilia and Gutam Laxevido, Kerchal Mang Mistita, Oswald and Irene de Souza, Chavala Cardus Ravado, the Sins as Uniaka de Dandela, they are the victory to Sojat Navas Makchakatir, the Jakut Manindila, the Sins, Aniaka Swida Luis, Tani Dandela, Tancha Ira de Masud, Ami Magia. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. मोगाळ भाव भयणीनो आयच्या नियाळांत आमी मोरी आमकां आमच्या संतोषाची कारण म्हणलो संदेश आमी नियाळ करता. सबारपटी आमचो संतोष बायल्या संगतींनी आमी सुदरल्या खातीर आमी पाश्चात्तापावया देवा कडच्यान एकामेका लागचे बक्षाने मागया. काळजांत हांव दोग धरतल्या बक्षाने दिमच्या तुका बापान धाडला. समिया काकोळकर तूं पातक्यां कापोंक आयलाय. क्रिस्ता काकोळकर आमच्या खातीर विनाती करच्या तूं देवा बापाच्या उजव्या बसलाय. समिया काकोळकर सर पदवेदा देव आमची काकोळत करूं आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदा कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्यवंत आमकां मरयेच्या विनोवणेन ह्या जिणयेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी ससनाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचा. मोगाळ उतरां इश्टांची संख्या वाडयतात. मैपाशी जीप इश्टगतेचे प्रणाम चडयता. तुजे वळखीचे मनीस जायते आसूं पूण तुका बूद दिवंक हजारां मदल्या एकल्याक विंचून काड. तूं इश्ट जोडूंक सोदताय जाल्यार पयलें ताची परिक्षा कर आनी ताचेर विश्वास दवरूंक धरवड नाका. कित्याक कोण मनीस आपल्या फायद्याक लागून इश्ट जाता पूण तुज्या आकांताच्या दिसा तुजे सवे तो आसचो ना. कोण मनीस इश्ट आसलो दुस्मान जाता आनी तुका लजे घालूंक तुमचें सगळें परगट करता.
कोण मनीस तुज्या मेजार बसून इश्ट जाता पूण तुज्या आकांताच्या दिसा तुजे सवें तो आसचो ना. तुज्या सुखांत तो आपुणूच म्हूण तूं म्हूण लेखतलो आनी तुज्या साकरांक फरमायतलो. पूण तुजेर विघ्न येत जाल्यार तो तुजे विरोध रावतलो आनी तुजे मुखलो लिपतलो. तुज्या दुस्मनांतावन पयस राव आनी तुज्या इश्टां विशीं सत्राय घे. एक विश्वासी इश्ट एक घुट आसरो. जाका तो मेळटा ताका एक दिर्वेंस मेळटा. विश्वासी इश्टा इतली मोलादीक वस्त ना, ताचें मोल करूंकूच जायना. एक विश्वासी इश्ट जिविताचें वखद. सर्वेस्पराची भिरांत आसलेल्यांक तो मेळटा. जो सर्वेस्पराक भियेता तो खरो इश्ट करता, कित्याक जसो आपूण तसो तसो इश्ट. देवाचें उतार हें. श्लोक तुज्या उपादेसा प्रमाणे सर्वेस्परा म्हाका चलय. तुझ्या उपदेशा प्रमाणे सर्वेस्परा म्हाका चलय. तूं सर्व वापरास वंदेवन सर्वेस्परा. तुजे विधी नियमा म्हाका शिकय. तुज्या कायद्यांचेर आसा म्हजो संतोष. तुजे उतर हांव केदींच विसरचो ना. श्लोक तुज्या उपादेसा प्रमाणे सर्वेस्परा म्हाका चलय. उगड म्हजे दोळे तेन्ना तुज्या धर्मशास्त्राची विचित्रां हांव देखतलो. तुज्या नियमांची सारकी वाट म्हाका दाखय. तेन्ना तुजे अद्भुत कार्यां हांव निहाळतलो. श्लोक तुज्या उपादेसा प्रमाणे सर्वेस्परा म्हाका चलय. तुजे धर्म पाळून म्हाका शिकय. तेन्ना सगळ्या काळजान हांव ते पाळतलो. तुज्या उपादेसांच्या मार्गान म्हाका चलन व्हर. ताचेर आसा म्हजो सगळो संतोष. श्लोक तुज्या उपादेसा प्रमाणे सर्वेस्परा म्हाका चलय. सत सुम्या सदा वरवीं तूं आमकां पवित्र कर. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामर्क प्रमाणे जेजू क्रिस्तचे सुवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू थंय तावन बायसन जुदेया प्रांताच्या आनी योर्दान पलतरीच्या गांवांत आयलो. हांगा लोक जमे ताच्या फाटल्यान आयले आनी ताच्या सवये प्रमाणे तांकां तो शिकोवंक लागलो. थोडे फारिसेव ताचे सरशी येवन ताका परखुंचे इराद्यान अशें सवाल करी लागले. एका दादल्यान आपल्या बायलेक सोडयेतवे. जेजून तांकां फाटी सवाल केले. मोइजेन तुमकां कितें फरमायलां? तांणी जाप दिली, वेगळ्या सराची चीट बरोवन दादल्यान बायलेक सोडयेत. पूण मोइजेन राजो दिल्या. पूण जेजून तांकां सांगलें, तुमी असल्या सुंगतींनी तुमचे कुशेचे म्हणल्या खातीर ताणें तुमकां हो कायदो बरोवन घाल्लो. तरी पूण रचनेच्या सुरवेर तावनच देवान तांकां दादलो आनी बायल कन्न रचली. ह्या कारणा पासत एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडतलो आनी आपल्या बायलेक एकवटतलो. ती दोगां एक जातलीं. दुगण्या फुडां ती दोगांनी पगार एकच. त्या पासत देवान जोडिला ते मनीस मडिना जावं. देवाचे उतार. वखणी तुका क्रिस्ता.
क्रिस्तई मगाळ भवन आनी भयणीनो, संतोषाचे मुखामळ हर एकल्यांक पसंद. दुखाचे मुखामळ सडावो जावन सबारांक पसंद जायना. संतोष प्रसार जाता देखून सडावत संभ्रमांनी आमी केक वांटून वा केक कुडकेकन आमी संभ्रम वा संतोष आमी वांटून घेता. आज मगाळ भोव भयणीनो आमी नियाळ करूंक जाय. मोरी आमच्या संतोषाची कारण. आमी लदिने वेळार आमी म्हणटा मोरी संतोषाची कारण म्हूण. कित्याक मोरी संतोषाची कारण? मोरयेच्या जनना वेळार सवार जण संतोष पावले. जोकीम आनी अन्ना मोरी तांचे उदारी जल्मता म्हूण कळी जाल्लेंच ती संतोष पावतात. कित्याक म्हळ्यार भुरग्याचे जनान लग्न जिवीत असो फळ आनी लग्न जिवीत संपूर्णयेक पावता. ह्या कारणा खातीर जोकीम आनी अन्ना संतोष पावतात. आनी देव सर्गार तावन संतोष पावता. कित्याक म्हळ्यार संवसारार आपमनाची कुशी करची एक स्त्री जल्मली म्हणल्या कारणान ती संतोष पावता. आनी जेजू वयर तावन सकला पळोवन आपूण सुमार 14 वर्सां उपरांत माय म्हणून आपोवचे मुखामळ पळोवन जेजू संतोष पावता. मगाळ भोव भयणीनो, एवेन पाताक आदारले आनी ह्या मरिपा संवसारार मरण, वायटपण आनी काळोख विस्तारले. पण मरयेच्या येण्या वरवीं संवसार संतोष पावता आनी सबार जण मरयेतय संतोष पावतात. आनी प्रत्येक रितीन मरयेन आपणाच्या कुशींत जेजूक जम दिवच्या मारिफात कितें संवसारार काळोख विस्तारलो आनी जेजून ताच्या कश्टा मरणा मुखांतर आनी पुना जिवंतपणांतय अख्ख्या मनशा कुळाक ताणें सोडवून आनायलो. ह्या कारणा खातीर आमकां सोसनाचें जिवीत फावो जालें. देखून मगाळ भाव भयणीनो, ते सोसनाचें जिवीत त्या सोसनाच्या जिवितांतय आजुनूय आमी संतोष पावता. देखून मगाळ भाव भयणीनो, मरी आमच्या संतोषाक कारण जावन आसा. देखून मगाळ भाव भयणीनो, आज मरयेतय आमी संतोष पावोंक जाय. परवा आयतारा वेलांकानी मायेक आमी नमान करून वेलांकानी मायेचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना मरये मायेन आनायलो संतोष आमच्या जिवितांत आमी अणभव करूंक जाय. सबार पटी आमी संतोष बायल्या संगतीतय आमी सोदूंक पुरो. जावंक पुरो एक सोबीत घर, जावंक पुरो एक सोबीत कार, हे आसल्यार आमकां संतोष म्हणून आमी चिंता. पूण मगाळ भाव भयणीनो, हें सगळें नाश जाता. पूण खरो संतोष देवाच्या उतरांतय आटापण आसा. मरये मायेन देवाचे उतार तिच्या काळजांत जगोवन दवरलें. देवाची खुशी देवाच्या उतरांतय तिणें सोदलें आनी देवाची खुशी तिणें केल्ली आसा. देखून तिच्या जिवितांत ती संतोष पावली. देखून मगाळ भाव भयणीनो, आमच्याय जिवितांत देवाच्या उतरांतय संतोष पावोवंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. मरयेचें फेस्त आचरण करूंक आमी तयाराय करता आसतना मरी माय आमकां खरो संतोष येता म्हणलें चिंताप आमच्या काळजांत आनी आमच्या मनांत दवरया. आमेन. Sorry,
म्हज्या भाव भयणीनो आमचें बलिदान सरपतवेदा देवा बापाक मन तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिने आमच्या नेक्या पयस विचारवा सर्वेस मानून घे. देवा आमच्या मगाळ बापा तुझ्या एकल्याच पुताच्या वैस भक्तीन उडास कडून आमी तुका हे बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुज्या कृपेच्या आदारान आमी तुका म्हणटा तसलें बलिदान सदा जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या समया जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजा उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वातय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मोरयेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकनता. तुका वंदिता तुजी किर्ती परगडता. आपल्या आमकारपणाची वडवेक सांबाळून पवित्रत्म्याच्या कृपेन तुझ्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली. आनी ससनी प्रकाश तिने संवसारा फंकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो समी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकंतात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दडबरस सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी एका ताकाचे उंचगी तुका जय जय. बापा करुस्त पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून ईद आनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपले सुखशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें वुडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समयस घेयात आनी कायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परी जेव्हा जोतसताना काळज कितली तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी इतले पेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सोसणीक कराराचे रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमच्या बसत आनी समेस मनशा बसत ते वारवतले हे म्हज्या आवडासा करात. बावर्त सोगोतूं परगटुया. जेजू येलो जेजूची वाचा जेजू नव्या येलो. बापा जेजूच्या मरणाचो निपण जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. हो जिवीत संवंड आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सुवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा पिटर पॉल आमचे गवळी बापा सगळे आसा की वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवांतपणाचो बरो सोदून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां इश्ट गती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पसजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां आमरी देवाच्या माये संगाती तिचो पती भाग्यवन जुजे भाग्यवन धर्म दोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तेच्या सुखान आमकां वांटो दी. थंय सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्यास जेजू थंय
पवित्रत्वेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभाव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन संगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुझी कशी सरकार जाता तशी संवसारा जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताल्लें पडो दिनाका पूण वायतांतली आमकां निवार. सर्वेस परा सर्वायतांतली आमकां निवार. दायकोनियाचे बितां सवस काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरबोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबरच्या नत्रेक तेले आमकां तुजे उदार काकोळतीन सरपातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाने तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तुजी येताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोव्या आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप करताले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप करताले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप करताले आमकां शांती दी. पळयावो जावन आसा जेजू आमच्या काळजांत येता, आमच्या जिवितांत संतोष आन्यता. जेवणाका पयलेली आमी सभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर आमचे म्हाका पवना पूण उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुताच्या वैसवडास काडून ह्या पवित्र जेवणात आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमकां सोडवंदरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरलाय. आमकां री मरयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वसनयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. आतां आमी पयलें हांगासर मुंड्या सेवा जाल्ल्यानंतर नोवेनाचो पयलो वांटो हांगा करतले हांव. मागीर आमी कदार म्हणून भायरी म्हाजे लागीं आसा नोवेनाचो दुसरो वांटो आमी करतले हांव. आज 8व्या दिसाचें नोवेन, फाल्यां 9व्या दिसाचें नोवेन उडास आसोंदी. फाल्यां सकाळीं सर्वां सेवेक येवंक आसा. फाल्यां सांजेचे सवाय 4 वरार आमी मीस जाल्या उपरांत नोवेन आसतलें उडास दवरा.
सगळी मंगळा बापा ह्या उंड्यांचेर आशिर्वाद घाल. हे उंडे आज कोणें दान दिल्यात आनी कोण हांगासर ह्या विविध मागण्या सेवेक कुमो करतात तांचे सर्वांचे तुवें बेसांव घाल आनी आमी हे उंड सेविल्ल्या वरवीं आमचे थंय मोग आनी एकवट आनी बळ भलायकी वाडोवन दी हे आमी मागता ताच्या पुता क्रिस्त आमच्या सुम्या मारी फात हांगासर रेकॉर्ड करून गेल्ल्या अनुपमाक आनी तशेंच वाजन केल्ल्या प्राणिताकी देव बरें करूं कुमो केल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं. आतां नवेन आमी आराम करया. Valankanicha balaikeche maik noven e boni tali amkari bo bage bondu trinda din jesu che bo nirmola wisong so santaun tu ka visun kadli देवपुताक तू अगर बिसंबचे वेळी आणि तुझे निर्मळ कुशी 9 महिने ताका ओवचे वेळी तुका बगल्या अदीक वर्त्या आनंद सोबडास करून तू म्हाका फोव कर म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तोस आनंद परत्यान तुका दिवंक आनी की चड वाडोवंक हांव भोव चडात रेखता. येदुकेस्तचे बुजावणे येमगाडी माये आनंद सोबक्तीन उडास करतल्या तुवें बसयल्याय तो प्रत्येक आदार हे म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाटय. तुज्या देवपुताच्या परमीत काकोल तुजेर पातयेवन आनी आमी मागले आमकां मेळटलें म्हणल्यार बसवण्याचेर बरोवसून तुज्या बळवंत सोसायेच्या आदारार बंदून भोव कलतेपणी हांव मागता. हे म्हज्या गरजेन म्हजे विनंती कर. देवाची भगवंत खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळाशें कर. न्हय तर म्हाका अदीक गरज अशी खूब उपकार मेळाशें कर म्हूण ह्या नव्यान हांव तुज्या लागीं मागता. आमचो गरजो आमी उसारया. तुज्या मनाक हांवें करचें ह्या नव्यान मारिफा तुज्या मध्यस्थीके ते म्हाका शिवर्ती पातयेनी उसारूंक हांव खुशी व्हरता. तुजो दैवीक पूत तुजी खुशी आसतना ताणें तुज्या कथावीन काळजान पेटयल्या सिंबावरत्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं मागता. कानगे म्हूण हे म्हजें मागणें आनी ह्या खातीर हांव तुका भेटयता म्हज्या काळजाचे यात्रेक. नमान मरिये कृपेन भरलेले सम तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फावो तुज्या कुशीचे जेजू. नमान मरिये कृपेन भरलेले सम तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फावो तुज्या कुशीचे जेजू. नमान मरिये कृपेन भरलेले सम तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फावो तुज्या कुशीचे जेजू. नमान मरिये कृपेन भरलेले सम तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फावो तुज्या कुशीचे जेजू. नमान मरिये कृपेन भरलेले सम तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फावो तुज्या कुशीचे जेजू. नमान मरिये कृपेन भरलेले सम तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फावो तुज्या कुशीचे जेजू. नमान मरिये कृपेन भरलेले सम तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फावो तुज्या कुशीचे जेजू. नमान मरिये कृपेन भरलेले सम तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फावो तुज्या कुशीचे जेजू. नमान मरिये कृपेन भरलेले सम तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फावो तुज्या कुशीचे जेजू. येदुकेस्तच्या बुजावाने देवा सपोत मनीस जातना तुका बगल्ल्या वर्त्या आनंद खातीर तुज्या लागीं मागता. तुज्या पदवीदार मध्यस्थीक हांवें फाव जोन दी म्हूण हांव तुज्या लागीं मागलो कृपा आनी उपकार. ह्या खातीर हांव तुका भेटयता तुज्या मनाक येदोळपर्यंत मनशांनी केल्ली सर बरी कामां जेजूच्या मोगाल काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटलें. ह्या मोगा पासत भोव कलतेपणी हांव तुज्या लागीं मागता. आयक म्हूण म्हजें कलतें मागणें आनी जोन दी म्हूण हांवें मागचें उपकार. आमेन.